नव्या कोरोना व्हेरियंटाक लागून गोय सरकारान लेगीत जतनायाची पावलां उबारल्यात। जशे केंद्र सरकाराचे सुचोवण्यो आसतल्यो तशेंच प्रोटोकॉल गोंयांत थारायतले। पूण येवपी क्रिसमसाची परब आनी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर 2 जानेवारी मेरेन कसल्याच कार्यावळींचेर कोविडा विशीं बंधन आसचीना। 3 जानेवारीक ह्या विशीं परतून एकदा मिटींग जातली तशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतायेखाला शुक्रारा भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली। ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान संबंधीत म्हायती दिल्या। 27 डिसेंबराक एक त्यांचो मॉक ड्रिल जो आसा म्हणजे हॉस्पिटलची प्रिपेर्डनेस कशा पद्दतीन आसतली हेज्या खातीर मॉक ड्रिल तो गोंयानूय बी मॉक ड्रिल जातलो। हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आजिलो GMC ऑस्पिशियन एक मॉक ड्रिल करून घेया म्हणजे ऑक्सिजन पासून PPE किट पर्यंत सगळें लिस्ट आउट करपाक आमच्या हेल्थ सेक्रेटरी एकदा तेजी प्रिपेर्डनेस सगळी घेतलो। वॉट एवर द इन्स्ट्रक्शन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता ते इन फ्युचर फॉलो करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज रेडी। ॲट प्रेझेंट ऑल्सो आमच्या गोवा एअरपोर्टाचेरूय बी ऑलरेडी 2% ऑफ द पॅसेंजर बलून्स इंटरनॅशनली जे येता तेंचो जिनोम सिक्वेन्सींग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या आनी पीक करून ते एक 2%चेर करता ऑलरेडी आतां पळय। आनी आमचे जिनोम सिक्वेन्सींग करपाची फॅसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन अवेलेबल आसा। आजिलोनूय आसा आनी GMCनूय आसा। ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून, कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा। आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा। चुकून म्हणजे देवाच्या कृपेन व्हडलो आमचेर कसलो हे जावचें ना असो धरून उरता। बट चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परीत पुराय तयार आसा। ॲट प्रेझेंट फेस्टीव सिजन आसा गोंयांत, त्या खातीर खंयसरूच तेजे रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसचे ना टील 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सिजन आसल्या कारणान खंयसरूच कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ते आमी बिलकूल दवरूंक ना आनी म्हाका तितके बेगीन ही गरजूय लागना। आमी बाकी सगळें फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केले वयता।